होणासत्तरी मायनिंग बेल्टातल्या होंडा हायर सेकंडरीच्या जिम, ओपन एज्युकेशन आणि कम्प्युटर एज्युकेशन सेंटराच्या उक्तावणाक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री हे उलयलो. आम्ही सगळ्यांनी शिकपाक जाय. हे कशें जाता काय हो प्रश्न आमकां पडपाक जाय. तो जेन्ना प्रश्न पडटलो तेन्नाच आमची बुद्धीक चालना मेळटली. त्या बुद्धीक चालना मेळटली गरजेचें आसा. ह्या परिसरात रावता आसतना सुद्धा आम्ही जर शिकले जाल्यार आमी टिकतले, ना जाल्यार टिकचे ना. आमच्या हांगासर आमी मायनिंगेनी आमकां जॉब मेळटले किंवा इंडस्ट्रीन जॉब मेळटले ह्यो गजाली सोडून दिया. आमी टेक्निकल एज्युकेशन घेवपाक जाय, स्किल्ड एज्युकेशन घेवपाक जाय. आमकां फर्दर एज्युकेशन घेवपाक जाय, म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएट आणि ग्रॅज्युएट प्रोफेशनल एज्युकेशन घेवपाची आमकां गरज आसा. ताची सुरवात स्कूल लेवलाच्यान जावपाक जाय. बेसीक एज्युकेशन क्लियर जावप हें गरजेचें आसा. आमकां पयलीं जेन्ना एज्युकेशन सुरवात जाल्ली तेन्ना आमचें एज्युकेशन खूब बारीक जालें. सांगा म्हणजे एक 2 ते 3 क्लासीन आमी स्टार्ट केलें. तर पयता आमचें एज्युकेशन वाडत गेलें. फक्त बेसिकच आनी फस्टेशन वाडप ना, तर आमी हांगा बारकायेन लक्ष दिलें की आमच्या एज्युकेशनान बाकीच्यो गोश्टी कश्यो वाडटल्यो आनी तेजेर आमी लक्ष दिलें. आनी हे दिवस आमकां मनोहर भाई पर्रीकर मुख्यमंत्री जाले तेंचो खूब वांटो आहा. तेंच्या आमकां केल्ल्या कामाक केन्नाच ना म्हणना. आनी आजूनय तेंच्या आमकां उगडास येता दिसता की कितें फंक्शन जाता. मनोहर भाई जेन्ना मुख्यमंत्री जाले तेन्ना सदांच आमकां तेणें हेल्प केल्लो. तशेंच हेज्या उपरांत डॉक्टर प्रमोद सावंत इवन मुख्यमंत्री नासतना सुद्दां आमच्यो खुबश्यो गोश्टी तेंणी मार्गाक लायल्ल्या. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी.